मोरमुगावचे हेडलँड साडा हांगा न्यू डॉन आशादीप स्पेशल स्कूलाक भारत सरकारान MPLADS फंड खाला नवी स्कूल बस मेळ्ळ्या। ही गाडी वैयक्तिक देणगी न्हय तर MPLADS येवजणे वरवीं दिल्या, जाका करदात्याच्या पैशांची आर्थीक आदार मेळटा अशें लोकसभेचे खासदार कॅप्टन विरियंतो फर्नांडीस हांणी स्पश्ट केलें। भौशीक निधी जाका चड गरज आसा तांकां दितले हाची जतनाय घेवप ही वेंचणूक आयला प्रतिनिधींची जबाबदारी आसा अशें तांणी सांगलें। खाशेली गरज आशिल्ल्या भुरग्यांक समान आदार आनी संद मेळपाक जाय। नव्या बसीक लागून विद्यार्थ्यांची गतीशीलता सुदारतली आनी तांकां समाजांतले अदीक आनी स्वतंत्र आनी आत्मविश्वास आशिल्ले वांगडी जावपाक मदत जातली अशी आस्त कॅप्टन विरियंतो फर्नांडीस हांणी उक्तायली। आमकां थोडे म्हयने पयलीं एक रिक्वेस्ट आयलो फ्रॉम वन ऑफ द पेरंट्स फ्रॉम द स्कूल आनी ह्या इस्कॉलाक आमी सदांच फर्स्ट प्रेफरन्स दिता। It is the responsibility of the society. It is not MP or MLA. It is the responsibility of the entire society to extend whatever possible help to these children. If not, we would have failed them. So त्या खातीर जेन्ना proposal आयलो आमी तो process केलो आनी आयज we have delivered the bus. कॅप्टन खंय तरी आमी पळयता की तुमी जायत्या स्कुलांनी बसी दिल्ल्या आनी हे सामके स्पेशल स्कूल आहा, सो वॉट मेक्स दिस स्पेशल? See, we have to always give first preference to these children. There should be no second thought on that. कालूय आमी काणकोण एक लोक प्रतिष्ठान स्कूल पळय आसा स्पेशल स्कूल तांकांय आमी एक दिल्या। सो दॅट इज वाय आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्युटी टू एन्श्युअर वॉट एवर रिक्वायर्ड हॅज टू बी डन फॉर दीस चिल्ड्रन। दे आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ना आयज पळय आमची वन ऑफ आवर मेंबर्स प्रोमिनंट पर्सन हॅज सेड दॅट थँक केला म्हाका हांवें स्पॉन्सर केला म्हूण स्मॉल करेक्शन। आय हॅव नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज नॉट माय मनी, दिस इज द MPLAD फंड जे लोक ऑल द सिटीजन्स पे द टॅक्सीस इन्क्लुडींग द पेरंट्स ऑफ दी स्पेशल चिल्ड्रन। आर जॉब इज जस्ट चॅनलायज करपाक ऑर प्रायोरिटायज करपाक खंय गरज आसा आनी म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांची जितली गरज आसा न्ही तांकां गरज आसा तितली आनी खंयच गरज ना। बिकॉज जनरली कितें जाता वी लूक एट वोट बँक पॉलिटिक्स विच इज रॉंग। दे डोंट वोट। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स दीज चिल्ड्रन। दे विल बिकम गुड सिटीजन, दे हॅव टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सस्टेन। So that is our responsibility. Otherwise, we would have failed. To thank Captain Viratu sir for sponsoring this bus to a special school. He has a soft corner for the special children, and that's how he has shown by giving this bus in our locality, that's in our constituency, in our Mormugao constituency. So on behalf of all our Mormugao constituency, Congress, we would like to thank Sir Viratu for giving us this bus to our special school in Mormugao constituency. And we thank the Honorable Member of Parliament, Captain Viratu Fernandes, for this wonderful gesture. Our children only dream, special children dream of going to school. And now we can fulfill those dreams by bringing them to school and giving them the appropriate training that's necessary for them to function in society. Thank you, sir. Most welcome. करा खातीर